We are going to see the minister, Which minister? fisheries minister, Exactly regarding to what? regarding the ban on fish importing from the Karnataka. So what is your demand to them, or what is your He request? has to remove the ban. So you would request We are him to remove? requesting the fisheries minister to remove the ban, the fish which is coming from Karnataka. So what is the problem if the health minister has asked you comply and you follow the rules, and then you import? But the thing is totally banned, no? Totally it is banned. So he said if somebody has the proper documents and all, there is no reason for them to. No, it is not like that. Totally Karnataka fishers are not coming here because of the ban. But you all are ready to comply with the rules. Yes, definitely. What's your full name? My name is U.R. Sabhapati. Okay. I am the National Working President of All India Fishermen Congress Okay. from Delhi. And if the government doesn't, if the concerned minister doesn't accept your demand, then Let us see. Why we are hopeful. आज आम्ही एफडीएच्या मिनिस्टर विश्वजीत राणेक आम्ही हेल्थ मिनिस्टराक मेळपाक गेले. आम्ही मेळपाक कित्याक गेले, आमच्यो ज्यो गाडयो हिंगसान नुस्त्याक घेवन गेल्यो ते भायल्या स्टेटांनी कारवार तेणी गाडयो सगल्यो बंद केल्यो. लोकांनी हाडायल्यो, ओबटकारांनी कोणी हाडायल्यो, बंद जाल्यो. सो बंद जालें म्हणटकूच आमचे नुस्त्याक दुसऱ्या स्टेटान वयताले ते बंद जाले म्हणटकूच आमकां भरपूर इफेक्ट पडलो की गोंयांत आमकां आनी कांयच ना जालें. म्हणटकूच आमी डायरेक्टली हेल्थ मिनिस्टरा बगले येवन आमी सांगले आमच्यो गाडयो थिंगा बंद जाल्या, आडायल्या, ड्रायव्हरांक आनी कोणाक मारल्या. सो हेजेर कितेंय तरी तूं सोल्युशन काड. आमी गोवोरमेंटा बरोबर आहाय. ज्या गोवोरमेंटाची गायडलायन्स कितें घायलो आहा ते गायडलायन्स आमी फॉलो हें करता आनी म्हणटा रिक्वेस्ट करता ती फॉलो अप करा. ज्यो भायल्यो गाडयो ट्रेडरांनी कोण येताय तेणी करच्यो. पूण आमचें रिजन आसलें इतलेंच, आमी आयज कोणाक बॅन केलो ना गोवोरमेंटान. बॅन म्हणजे कितें, गाडयो येवच्यो बॅन न्हू. तूं ही गायडलायन फॉलो कर, गायडलायन फिलफूल कर आनी हें नुस्त्याक घेवन यो, हें गोवोरमेंटान क्लियरली बरयलो आहा. आनी आमी ह्या डिसिजनाक आमी जे बोटकार जे आयज 3 सेंटर हांगा आहा, पणजेचे आमचे फिशींग एसोसिएशन, वास्को आनी बेतू, हेजेर आमी सगळे आहा. आनी ह्यो प्रेशर ज्यो आमच्यो डिफिकल्टी आहा त्यो आयज आमी हेल्थ मिनिस्टराक. हेल्थ मिनिस्टरान कितें म्हटलां? तो कितें आहा जाणा, एक्चुअली गोंयच्या नुस्त्या वयता कशें, आरो वयता, बोकडो वयता, कोंकर वयता, बारीक जे हिंगा आमकां इंकूंक जायना, जे मार्केटान होप ना, ते नुस्त्याक आमी भायर धाडटा. आनी हे नुस्त्याक भायर धाडले म्हणटकच आयज कितें इतली क्वॉन्टिटी आनी हे नुस्तें हांगा गोंय ना, लोक खायना गोंय. आतां कितें बांगडो हें तें सगलें. आनी आमकांय जाय जेन्ना तर बरो रेट मेवता जाल्यार आमी कितें हे मार्केटान हिंगपानाय, हिंगताय आमी. पूण प्रॉब्लेम ना. पूण हे भाशेन न्हू भायर जबरदस्ती आमच्यो गाडयो आयज बंद करून उडयल्या आनी आमच्या बोटीचेरूय नुस्तें खा. सो कितल्यो गाडयो खंय बंद केल्यो तुमच्यो? जायत्यो गाडयो 8-10 गाडयो पयर परत धाडले. आतां 4-5 गाडयो थंय आहा आनी उरलेल्यो गाडयो धक्क्यार आमी भरून दवरलेल्यो. आतां कितें प्रॉब्लेम जाला, आमचे आतां पळय आयलेल्यो बोटी आहा त्यो खाली करपाक आमचे कडेन बॉक्सां ना आनी गाडयोय ना. आतां जर आमी हेल्थ मिनिस्टराक सांगलां विथीन अ डे ट्राय टू सॉल्व इट आउट, कित्याक आमच्या नाका बरें ना. जर आतां सॉर्ट आउट जायना जाल्यार आमकां ट्रकांतलें नुस्तें भायर उडोवचें पडटलें आनी बोटींतलें नुस्तें भायर उडोवचें पडटलें. सो हेल्थ मिनिस्टरान कितें सांगलां? हेल्थ मिनिस्टरान आमकां एश्योरन्स दिला एज फास्ट एज पॉसिबल करता. सी आयज जरी तर ह्यो गाडयो तर वयता, कसले आमच्या केरला वयता, हे नुस्त्याक केरला वयता. पण कर्नाटका हिंगा वचना, पूण तेणी हाडायल्या. कित्याक ही प्रेशर हाडपाची टॅक्टीक. ओके. ही जी टॅक्टीक आहा जी आमचेर प्रेशर हाडून गोवोरमेंटाक आमी कितें. सो तुमी हेल्थ मिनिस्टराक सांगला हो इश्यू रिजॉल्व करा बेगांच्या बेगान तुमच्यो गाडयो. मिनिस्टरान करपाक जाय. मिनिस्टरान सांगलां मिनिस्टरान सांगलां इट इज व्हेरी कॉलिंग इश्यू, व्हेरी अर्जंट, व्हेरी प्रेसिंग. आमी मिनिस्टराक सांगलां आमचे नुस्तें आहा तें पेटे जावपाक शकता. की आमी रिक्वेस्ट केल्ले का कारवारचे फिशरमॅन आहा न्हू आमचे भाशेन नुस्त्या दवरता तांकां त्रास जावचे न्हू. सो तेणें क्लियर पिक्चर सांगला आमकां की ज्यो त्यो गायडलायन्स जाले, ज्यो गायडलायन्स एफडीएन बसयले क्लीन सारके बरें नुस्त्या गोंयच्या मार्केटाक हाडपाक, त्यो कारवारच्या फिशरमॅनान फॉलो करच्यो.